येवकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत आतां रेंव वेवसायांत कोफुसांवां. झारखंडच्या 3 कामगारांचेर फारपेट. कुडचडची घडणूक. भाजपा सरकारान दबाज्यान बांदलो अटल सेतू. पुलार कॅमेरा बसयल्यात म्हण लायले तकटे. पूण पुराय पूल भोंवल्या उपरांत गोवा 365 एकय दिसलो ना सीसीटीव्ही कॅमेरो. एका हॉस्पिटलांतल्यान दुसऱ्या हॉस्पिटलांत व्हरतना भारतीय गुरवार बायलेक मरण. खर टिका जाल्या उपरांत पोर्तुगालची भलायकी मंत्री मार्टा टेमिडोन दिलो राजिनामो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारा सकाळी कुडचडे जाल्ल्या फारपेटात एका मनशाक मरण आयले. बासायच्या माड हांगा बेकायदेशीर रेंव काडपाचें काम करपी कामगाराच्या पंगडांतलो तो एक कामगार आशिल्लो. 23 वर्सां पिरायेच्या ह्या कामगाराक सुवातेरच मरण आयलें. रेंव काडटा आसतना कोणे तरी ताचेर फारपेट केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. दुसरे जखमी गोमेकूत भेला. तिसरो पळून गेलो. फारपेट करपी अनवळखी मनशाचो सोद चालू आसा. बेकायदेशीर रेती व्यवसाय हो कितली वर्स चलतालो आनी हो व्यवसाया भितर अनेक कडेन झगडी जाताली. परतून एकदां हो रेती व्यवसाय परतून एकदां उजेडा आयल्लो आसा आनी ह्याच स्पॉटार जे हांगा एक लेबराचो एक शूट केल्लो आसा आनी ताजो मर्डर जाल्लो आसा आनी एक हॉस्पिटलांत इंजर्ड आसा. बेकायदेशीर रेती चलना म्हणटा पूण बेकायदेशीर रेती हांगा दिसा ढवळे चलता पूण कोण कारवाय करता अजून कारवाय खंयच चलना पूण दिसपापुरती कारवाय दिसता. पूण अशा ह्या रेती वेवसाया खातीर अनेक जे अशें प्रकरण जाल्लें आसा आनी हातूंत एक मर्डर जाल्लें आसा. मर्डर करपी कोण तो अजून कळना. तरी रातचे तांकां देडाक शूट केलें. जेन्ना रेती काडपाक गेले तेन्ना तांकां ह्या व्हड्या आसतना शूट केले. पुलीस कुडचडचे पुलीस आनी हांगचो निलेश राणे जो DYSP आसा ते तपास करता. पुलिसाची टीम हांगा आयली. इन्व्हेस्टिगेशन चालू केल्लें आसा. जी व्हडी आसा ह्याच व्हडेन भितर ताका शूट केल्लो आसा आनी ही एरिया ही आसा की जुवारी न्हंयचो फाटो. ह्या फाट्यान भितर हांगा रेंव काडपाचो बेकायदेशीर वेवसाय कितले वर्सां चालू आसा पूण हांगा खंयचोच कांय पुलीस जावं हांगा कोस्टल पावल ना. त्या खातीर हो वेवसाय चालू आसा आनी हे गुन्यांक कोण फाटिंबा दितले कळटले. तुमी पळयतात आनीक सगळे जाण आसतले जे सँड माफिया जे आसा हे सँड माफिया जगभर आसात. हांगाच न्हय भायरच न्हय आख्खे जगभर सँड माफियाची जे कितें पराक्रम करतात हो सगळे कडेन चालू आसा. आनीक अशेंच करून एक इन्सिडंट आज कुडचड्यार हांगा जाले कडेन आसा आनी हो म्हणलें जाल्यार जो हांगा एक बोट आसा आनी ह्या बोटींक सँड काडपाची मशिनरी बसोवन ते सँड काडटा पंपींग करून. हे खंय तरी काल ही जी बोट आसा ही काल खंय तरी हें करपाक गेली. त्यांचे जे लेबर आसात ह्या बोटीन बसोन ते सँड काडपाक गेल्ले आनी अरावंड रातची 1:30 सुमार खंय तरी फाटले वाटेर जेन्ना पावले त्या टायमार खंयच्यान तरी एक आर्माची गुळी जी आसा ही सुटली आनीक ही कोण तरी गुळी तेंचेर मारतरेक तितूंत 2 जाण इंजर्ड जाले आनी एकटो जो आसा हो हांगा ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो. तेका गुळी लागली. त्याच बरोबर तितूंतले 3 जाण आसले तितूंतले 2 जाण इंजर्ड जाले आनी एकट्यान हांकां हाडले हांगा त्या बोटींतल्यान वयर काडून हांगा हाडले आनी हॉस्पिटलांत व्हेले. हॉस्पिटलांत व्हरतरेक हे जे आसा हो डेड म्हण डॉक्टरान हें घोशीत केलें. हे घोशीत करतरेक हांगा जी म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाणे डॉक्टरान रोखडे पुलिसेक कळयले आनी पुलीस जागी जाले आनी तेणी हांगा येवन पंचनाम बी केलो. हांगा सगळी पुलीस ऑथॉरिटी जी आसा ही हांगा येवन गेले कडेन आसा. हांगा तेजें इन्स्पेक्शन करून हांगा पंचनाम करून आतां पळोवया मुखाल्ली जो प्रोसेस आसा कसो जातलो. कित्याक कुडचडे पुलिसां मुखार एक चॅलेंज आसा कित्याक हो जो इन्सिडेंट जाला हो रातचो जाला आनी रातची खंयच्यान गुळी खंय मारली कोणी मारली ती सोदपाक बरें कुस्तार आसा आनी हे चवथीचे दीस आसले कारणान हे मुश्कील आसा. तरी पूण कुडचडे पुलीस जे आसात हे अलर्ट आसात आनी तेणे आतांच जो PI आसा तो उलयले कडेन आसा की आमी हेजो सूक्ष्म लायता म्हणून. आतां पळोवचें पडटलें केन्ना म्हणल्यार ते लायता ते. आयज बाणसाय हांगा मर्डर जाल्लो आसा आनी सो हातूंतले टोटल इन्व्हेस्टिगेशन आतां तुमी केल्लें आसा. सारकें कितें खुलासो? Last night about 1:30 also received an information from PHC Health Center Kuchare that 2 persons are brought there and out of whom one was dead and other was critically injured with bullet injuries. So based on this information we went to the spot.
We are there at the spot. We are doing the Panchanama. We are ascertaining the actual cause of incident, what could be the motive, and the investigation is going on. We have also called a scientific team to lift possible evidences at the spot to know the exact place of offense and all. And So- out of the two, one person by name Yusuf Alam, age 23 years, Jharkhand, he expired, and other fellow by name Mohammad Sahu, age 33 years, he is in a critical condition. He shifted to GMC Bamboli. विक्टीम किती करताले स्पॉटार? विक्टीम वाड्यान रेंव काडपाक गेल्ले, that as per the information. आणि सर ते वोड्यांक कितले जाण आशिल्ले? टोटल 3 जाण आसले, 2 जाण इंजर्ड जाले. आउट ऑफ देम एकटो मेलो, दुसरो क्रिटिकल इंजर्ड आहा, तिसऱ्याक कांय इंजरी जावना. तो मागीर वोडे घेवन येयलो तो मागीर वाड्यान घेवन येयलो आनी मागीर तेणे कडयले आनी मागीर ताका हॉस्पिटलान व्हेले. साहेब कसले गुळी मारले म्हणटा ते कसले पिस्टॉल गुळी सद्याक कांय खबर ना, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. फाटल्या वर्सा सप्टेंबरात उच्च न्यायालयान खण हॉटस्पॉटात पुलिसांची देखरेख दवरपाचो आदेश दिल्लो. बऱ्याच वाठारांनी बेकायदेशीर वावर थांबयल्लो आसतना 2 वाठार सक्रीय उरले. बेकायदेशीर खणकाम सुवातेर येवपाक फकत पुलिसांनी न्हयकार दिल्ल्याचे प्रसंग आयले अशें उच्च न्यायालयान आपल्या निवेदनात म्हणिल्लें. उपरांत ताणें आपलें काम वेवस्थीत करनाशिल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करपाचो आदेश डीजीपीक दिलो. फाटल्या वर्सा बेकायदेशीर रेंव काडपा विशीं गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कान आदेश दिवन लेगीत ऑगस्टांत वेगवेगळ्या सुवातांनी बेकायदेशीर रेंव काडपाचें काम चालू आसा अशें नदरेक आयलें. हॉटस्पॉटात पुलीस दवरूनय बेकायदेशीर रेंव काडप वा अशे तरेच्यो फारपेटाच्यो घडणुको कश्यो कितें घडटात हाची चवकशी करपाचे आदेश दिल्यात. गोवा 365 खातीर कुडचडच्यान प्रहर सावड्डेकार आनी रमेश नायक रावत. अटल सेतूचेर खऱ्यांनी स्पीड कॅमेरा ना काय अदृश्य रुपात बी बसयल्यात कळपाक मार्ग ना. गोवा 365 स्पीड नोंद करपी कॅमेरा सोदपाचो यत्न केलो पण एकय कॅमेरो दिश्टी पडलो ना. आता ते लिपोवन बी बसयलात जाल्यार सरकाराकच खबर. चला तर काडुया पुलार एक भोंवडी. व्हडलो बोळ घालून व्हडल्या पावण्यावयली जायरातबाजी करून मांडवीचेर 3रो पूल उबो केलो. अत्याधुनीक टॅक्नीक वापरून उबो केल्ल्या ह्या पुलाक नावय पोरणे दवरलें सेतू, अटल सेतू. तश्यो टाळपाक जावच्यो ना अश्यो जायत्यो गजाली ह्या पुलान पळयल्यो. केन्ना कोणें खामार मारिल्ली गाडी, केन्ना पडिल्ली फोणकोलां. अजुनूय ह्या पुलावयल्यान सुसाट वेगान गाडयो धांवतात. लिमीट थारावन दिलां. कॅमेरे बसयल्यात हां अशें बरयल्ले तकटे लायल्यात पूण अख्ख्या पुलार आमकां एकय कॅमेरो दिश्टी पडलो ना. हो जावन आसा आमचो अटल सेतू ब्रिज. आनी आतां हिंगा वचले इतले हें जाल्लें आसा इश्यू ह्या ब्रिजाचेर. आनी आतां अशेंच लोकांचें हें जाल्लें आसा ह्या ब्रिजाचेर स्पीड कॅमेरा घातलेले आसा म्हूण. आनी तशेंच जायत्या जाणांनी सांगलें ते स्पीड कॅमेरा फकत बोर्ड मारलेले आसा पूण तिका स्पीड कॅमेरा ना म्हणून. सो आमी आतां ते पळोवपाक वयता तिका स्पीड कॅमेरा आहा वो ते बोर्डूच बेश्टे मारलेले आसा पळय ते. तुमी पळयात हिंगाय एक बोर्ड मारलेलो आसा पूण आजून एकूय कॅमेरा दिश्टी पडोंक ना. हे आतां आमी पर्वरी सोटिया पेंजीम येता. आनी हो पळय हो जावन आसा आतां सेकेंड बोर्ड पर्वरी सोटिया पेंजीम येता पळय तो. पूण आतां हे इतलेय वाटेक आमकां एकूय कॅमेरा दिश्टी पडोंक ना. स्पीड कॅमेरा आसलेलो आतां कोण जाणा तेणें आतां हिडन कॅमेरा बसयल्या वो कितें पळय तें. पूण एक पोलाकूय कॅमेरा लायलेलो ना वो कॅमेराचे पोलूय लायलेले ना जशें तेणी सिटीन लायलेले आसा तशें. पूण अशें खुबशे सुवातेर मात पॉट होल मात जायते दिश्टी पडलेले आसा. पूण आमी आतां फूल रावंड मारून येयले पूण ह्या ब्रिजाचेर आमकां आजून एकूय स्पीड कॅमेरा दिश्टी पडलेलो ना वो कसलोच कॅमेरा लायलेलो आसा तो दिश्टी पडलेलो ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काल बुधवारा भाविकांच्या लाडक्या बाप्पाचे आगमन जाले. अंदू जायते कडेन व्हडा उमेदीन लोकांनी गणरायाक येवकार दिलो.
पुजारत आनी फुगड्यांनी ताका प्रसन्न करून घेवपाचो यत्न केलो. आयज ताजो दुसरो दिसाचो मुक्काम. काल कांय कडेन मातसोसो पावस झडलो तरी गणपती घरांत आयिल्ल्यान भुरग्या बाळा सयत जाणटेक उमेद जाल्ली. अंदू फोग कमी दिसलो पूण उमेद वाडिल्ली दिश्टी पडली. गणपतीच्या आरतींनी घरच्या बरोबर शेजाऱ्यांनी वांटो घेतलो. लाडक्या बाप्पाक मोदक खावयले, तीर्थ पिवयले, कांय कडेन फुगड्यो घातल्यो. हे पैरामये, कुडणे, शिशेवाळ पैंगीण, सत्तरी सावड्डें आनी दुर्गावाडी ताळगांवचे कांय देखावे. गणपती घरांतलो आसवो भौशीक सुवाते वयलो देखावे करतातच. त्या निमतान थळाव्यांची कला फळटा, सृजनशीलतायेक संद मेळटा. पळया अशेंच कांय सत्तरी वेळगे, मोयते अस्नोडा आनी लाटंबारसे पंचायत वाठारांतले वडावल देवूळ वाड्यावयले देखावे.
गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेवया एक वेवसायीक विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सप्टेंबरांत दाट पावस पडटलो. राज्यात 2 तारखेक मेरेन गडगडा सयत घसघशीत पावसाची शक्यता आसा. पावसा बरोबर वेगान वारोय घोळूं येता. उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियसा मेरेन देंवूं येता. जाल्यार सध्या राज्याचेर व्हांवपी थंड वारें सामान्या परस चड थंडसाण दिवपाक शकता. शुक्रारा अशेंच हवामान उरपाची शक्यताय आसा. ह्या काळात नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. 2 तारखे मेरेन येलो अलर्ट वाडयला. शुक्रार मेरेन गडगडाचो अदमास. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. उंचेल्या ल्हारांची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.